आदिवासी कल्याण खात्याच्या मातृत्व योजनेक स्कॉच पुरस्कार जाहीर झाला। आदिवासी समाजातल्या जोडप्यांक भुरगे जायना तांकां ह्या योजनेंतल्यान फुकट IVF सुविधा मेळटा अशें आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकरान सांगले। 350 परस चड जोडप्यांक ह्या योजनेचो फायदो जाला। 60 बायलांनी 72 भुरग्यांक जल्म दिला। देखून मंत्री तवडकरान ह्या योजनेची तोखणाय केल्या। ट्रायबल वेलफेअर खात्याची मातृत्व योजना ह्या योजनेक स्कॉच ही एक एजन्सी आसा जी भारतभर जे आसा काम करता आनी त्या एजन्सीच्या माध्यमांतल्यान स्कॉच सिल्वर अवॉर्ड जो आसा न्ही मातृत्व योजने खातीर जाहीर जाल्लो आसा आनी ह्या संदर्भात विस्तृत म्हायती दिता आसतना म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता की 2012 ते 17 ह्या कालखंडा भितर हांव स्वताक ट्रायबल वेलफेअर मंत्री आशिल्लो आनी म्हाका दिसता त्या कालखंडाक आमी सादारणशे 22-23 योजना आमी डिझायन केल्यो आनी ताची इम्प्लिमेंटेशन सुरवात केल्ली आनी तातूंतलीच एक योजना म्हणजे मातृत्व योजना म्हणजे फर्टिलिटी योजना की ताका म्हणजे IVF योजना ह्या योजने अंतर्गत म्हणजे समाजामध्ये असे एक म्हणजे जे इलिटरेट अशिक्षित जे लोक असताले आणि तांचे मध्ये एक भावना अशी असताली एक जोडप्याक समजा भुरगे जाले ना जर जाय जाल्यार ताका वांज म्हणटाले ताका घाडी देवतार बाकी ह्या सगळ्या लोकां कडेन म्हणजे बंधू बाबा यांचे जे अशे हाजेर श्रद्धा आसतली आणि त्यामुळे की आज सायन्स इतलें प्रगत जावन सुद्दां ताजे योग्य ट्रिटमेंटाच्या माध्यमांतल्यान ताजे शोध लावप किंवा ताजे समजून घेवप अशा प्रकारचे गजाली करिनाशिल्ले की आमी फर्टिलिटी योजना की आमी त्या वेळाचेर घातली आनी ताचो परिणाम जो आसा अवेरनेस जो आसा न्ही दिसा जवळ जवळ 60 पेक्षा वयर अशा हांकां जोडप्यांक ताजे ट्रिटमेंट घेवन भुरगीं जाल्लीं आसा म्हाका दिसता की 10 अशे प्रकारचे जोडपे आसतले की तांकां ट्विन्स जाल्ले आसा की तातूंत एक बरो रेशियो जो आसा न्ही सगळ्या गजालींनी दिसता।